मडगाव नव्या मार्केटातल्या समस्यांचेर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केला। या मार्केटात उजो लागलो जाल्यार सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच उपाय येवजण ना। डिसेंबर 2023 मार्केटात उजो लागपाचो प्रकार घडिल्लो, मात वेपाऱ्यांच्या सादुरतायेक लागून उजो नियंत्रणात हाडप शक्य जाल्लें। हे घडणुके उपरांत आपत्ती व्यवस्थापन पंगड, संबंधित खात्याचे अधिकारी, उजो पाळपी दळ आनी वेपारी प्रतिनिधी मेळून जोड पळोवणी केल्ली आनी उदकाची टाकी बांदपाविशीं सुचोवणी केल्ली। मात अजून मेरेन हे विशीं कांयच पावलां उबारूंक ना। मार्केटात वट्ट 450 दुकानां आसात। उजो लागलो जाल्यार एका फाटोफाट सगळीं दुकानां लासून गोबोर जावपाक शकता। हाका लागून उदकाची टाकी बांदली जाल्यार कांय प्रमाणात उजो नियंत्रणात हाडप शक्य आसा, अशें मार्केटांतले दुकान धन्यांनी सांगलां। त्यांना आमच्या आमदारांनी त्यांना शिक्षण दिले की तुम्ही सर्वे करात आणि हे करा। मग त्यांना कलेक्टर ऑफिसांतल्यान कलेक्टर येयल्लो, सीओ पोलीस डिपार्टमेंटांतले त्यांनी सगळ्यांनी सर्वे केले। त्यांच्यानी जागो बी पळयलो पिकअप स्टँडाक, आणि आता खंय कितें उरला ते आता काय सांगूंक शकना। आता कितें गव्हर्नमेंट बी रावता की उदो लागतलो आणि मागीर घालतले काय पयलीं घालतले, प्रिकॉशन पयलीं करतले काय कळना। हे आता एक्चुअली सगळे फॉर्मेलिटी आता चालू आसा दिसता म्हाका, पण अजून ते घालपाचे काय अजून ते आमकां चिन्ह काय दिसना अजून। कित्याक मडगांवचें मार्केट हें व्हडलें मार्केट आहा। पब्लीक आमी अजून पर्यंत 2-3 फावटी आमी सेफ जाल्ले आहा। हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्नमेंटाक की तेंच्यानी बेगीन पावलां उचलपाचें आनी ते घालून दिवपाचें आमकां। 1.5 वर्सां पयलीं लागिल्लो उजो, तेन्ना खूब प्रॉब्लेम जाले की फायर ब्रिगेडी येवपाक इतले त्रास जाले की आमकां दिसलें आतां मार्केट वता हें, सगळी धांवपळ जाली। आनी ती टाकी घालपाचें थंय पिकअप स्टँडा कडेन जाल्लें ऑलरेडी, मागीर तेंचें कितें जालें म्हाका हांव सांगना, पूण जाल्लें ऑलरेडी। आनी तें आतां 1.5-2 वर्सां जालीं अजून कांय हेजे जावना, तो टाकीचो प्रॉब्लेम कांय सुटावो जावना। कितें आसता, एक दुकानां लागत न्ही जाल्यार सगळें कवर जावपाचें आख्खें मार्केट। तेच उजो ते एक रातचो लागिल्लो न्ही जाल्यार हांगसर सगळें फ्लॅट जाता आख्खी शॉपां। नव्या मार्केटात पार्किंगेची समस्या आसा। रस्त्या कुशीक बेकायदेशीर अतिक्रमणां वाडल्यात। पार्किंग समस्येक लागून फायर ब्रिगेड सारकिली आपत्कालीन यंत्रणा मार्केटांत पावप शक्य ना। सरकार आनी संबंधित प्रशासनान हे समस्येचो सुटावो करचो अशी मागणी दुकान धन्यांनी केल्या। पहिले आमकां खूब मार्केटा भायर उजो लागिल्लो आसा, फाटल्या दिसा ते मेट्रोचो उजो लागिल्लो आसा, आनी तेन्ना आमकां जाल्या भितर फायर ब्रिगेडी हाडपाक मेळना जाली आनी फायर ब्रिगेड येवपाकय टायम जालो। ताका लागून शॉपांय तेन्ना लागना म्हूण आमी म्युन्सिपाल्टीक सांगिल्लें आमकां 2 टाकी बांदून दिया म्हूण, कित्याक आमकां फाल्यां जर खंय उजो लागलो उदक पायपलायन हाडपाक आमकां बऱ्या पडटलें। पूण अजून आमगे ते म्युन्सिपाल्टीन काय केला आनी मेन ते पार्किंगूय आमी सांगिल्लें ते पार्किंगाचें तांगे लागून म्हूण हांव म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता बेगीन आमकां एक तर पार्किंगाक हें करचें आनी फायर ब्रिगेडी मातशी टाकी बसोवन दिवची, म्हणल्यार आमकां सगळें बरें जातलें। फाल्यां जर उजो लागलो जाल्यार बेगीन आमकां चड हें जावपा ना। सगळें केल्लो आमी रिटर्न बसून बरोवन दिल्लें म्युन्सिपाल्टी कडेन, पूण अजून ताची कांयच जावना। 2 वर्सां जालीं अजून पत्तोच ना। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णीकर।